नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। शुक्रार शेनवारा चढ करून वेचणुकेची घोषणा बरोबर आचारसंहिता लागू। आयोगाची लोकसभा वेचणुकेची तयारी। ईव्हीएम तपासली। 13,000 वयर मतदार काढले। 23,000 मायज नवे मतदार। विधानसभा पोटवेचणुकेत मगो बीजेपी एकामेका आड रावल्यार काँग्रेसीचे फावतले। मगोचे काँग्रेसी बरोबर भितरल्यान जुळ्ळां म्हूण काँग्रेस वग्गी। मंत्री विजयाचो राजकी बॉम्ब। कॉन्ट्रॅक्टर ढवळीकार आणि पीएसआचे केस्तांवाचेर पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदिनाच्या अध्यात्ना मध्यात। इशू अजून खंय ताचे मेरेन पावंक ना। वगीच एक्शन घेवचो ना, वेळ पडल्यारच एक्शन। जम्मूतले मुखेल बस स्टँडार आतंकवाद्यांचो ग्रेनेड हल्लो। 30 जखमी, एकलो गेलो। दहशतवाद्यांनी बसीचेर शेवटिलो ग्रेनेड। एकेय दहशतवादी संघटनेन जबाबदारी घेतिल्ली ना। कळंगूट कांदोळे दर्यादेगेर रेस्टॉरंट शेकवाल्यांनी घाल्ल्यो आडखळी काडूंक एक्शन घेयात। फ्लायिंग स्क्वॉडान अकस्मात इन्स्पेक्शन करची। सरकारान गजाली जाग्यार घालच्यो। दर्यादेगो नितळ करूंक हायकोर्टाची ऑर्डर। चोर्ला घाटांत फांतोडेर 2 मोटारींचो एक्सिडेंटा उपरांत गाडयांक लागलो उजो। दोनूय मोटारींचो लासून गोबोर। उजो पेट्टनाच भितरल्यांनी मारल्यो उडयो। सगळे साल्वार। आणि जेसीएलांत डीवाय पाटीलान हाय स्कोरिंग मॅचीत एअर इंडियाक धाडायले। शशांक सिंगान मारली अंदूचे जेसीएलांतली पयली सेंच्युरी। शुक्रार शेनवारा चढ करून लोकसभा वेचणुकेची घोषणा। सोबतीच आचारसंहिताय लागू म्हूण सुत्रां सांगतात। आयोगाची गोंयांत वेचणुकेची तयारी नेटान। वोटिंग मशिनाची पयली तपासणी जाली। सरकारी कर्मचाऱ्यांची ट्रेनिंगूय चल्ल्या। वळेरेंत 23,000 मायज नवे मतदार। 13,000 वयर मतदारांची नांवां काडून उडयल्यांत। वेचणुकेक 9,000 सरकारी स्टाफ आसतलो। सुरक्षा दळांच्यो 20 कंपन्यो गोंयांत केंद्रा कडेन मागल्यात। वेचणूक खंयच्याय खिणाक जाहीर जावंक येता। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण चड करून शुक्रार शेनवार। नव्यो घोशणा, नवीं कामां बंद आनी पक्ष उमेदवारांच्या प्रचारांची रणधुमाळी चालू। गोंयांत लोकसभे बरोबर 3 मतदारसंघांच्यो वेचणुको आशिल्ल्यान इलेक्शनाक आनीक फ्लेवर। शेनवारा 9 मार्चाक वेचणूक जाहीर जावये म्हूण सुत्रां सांगतात। गोंयच्या मुखेल वेचणूक अधिकाऱ्यांचे कचेरेन तयारी नेटान चालू केल्या। एज अ प्रिपरेशन म्हणून आमी ऑलरेडी ट्रेनिंग आमची ऑलरेडी स्टार्ट जाला। जे पोलिंग स्टाफ आसा ते हाका जवळ जवळ आमचे 1652 पोलिंग स्टेशन आसा। आनीक दोनी जर नॉर्थ आनी सावथ एकूण स्टाफ जर धरलो जवळ जवळ 9,000 स्टाफ जाता। सो तांची पयली ट्रेनिंग ऑलरेडी आमची कंप्लीट जाला। ऑलरेडी आमी इन एडिशन टू स्टेट पुलीस फोर्स स्टेटीक जो आसा ते सोडून आमी 20 कॉयज ऑलरेडी मागल्यात। 20 कंपनी ऑलरेडी मागल्या। प्लस आमी मशिनाच्या बाबतीत अवेरनसय प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक अवेरनसय केला। ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅट ते बरोबर जावं ते प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसान जावं न्ही। आनीक सगळे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमचे व्हेहिकल प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक अवेरनसा खातीर भोंवता। सो जें कितें आमी प्रोसेस आमी करता तेन्ना पॉलिटिकल पार्टी आमी नोटीस दिता की अशें चलना म्हणून। सो दे शूड बी अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। टायम टू टायम अपडेट करता आमी त्या जी तयारी लागतली ती आमी तयारी ऑलरेडी केल्या। जानेरांत मतदार वळेऱ्यांचें रिव्हिजन केल्लें। तातूंत 13,744 नांवां यादींतल्यान काडून उडयल्या। जाल्यार 23,267 नांवां नवीं आयल्यांत। हे लोकसभा वेचणुकेक गोंयचे 11,26,732 मतदार। टोटल वोटर्स जे आसा ते 11,26,732। सावथ गोवाक 6,06,372 आसात आनी नॉर्थ गोवा 5,20,360। टोटल एड जाल्यात 23,267। टोटल डिलिशन 13,744। पयलीं म्हणजे आमी आमचो हें आसा की कोणी वोटर भायर वचपाक जायना। सो एवरी वोट्स कावंट्स अशें आमचें हें आसा। आनी त्या खातीर आमी 23 आनी 24 फेब्रुवारीक प्रत्येक जे पोलिंग स्टेशन जे आसा थंय आमी स्पेशल कॅम्प केल्ले।
ज्या जाग्यार लोकांनी येवन आपलें नांव इन्क्लूड करपाचें, म्हणजे ज्यांची नांवां ना. आनी ही आमची डेट जी आसा ती 1 जानेवारी 2019. सो त्या दिसाक जो 18 वर्सां कंप्लीट जाता ताणें आपलें नांव इन्क्लूड करूं येता. लोकसभा वेंचणुकेक आनी मांद्रे, म्हापशें आनी शिरोड्या ह्या 3 मतदारसंघांतल्यो पोटवेंचणुको एका बरोबर जातल्यो असो अदमास आसलो. तरी वेंचणूक अधिकारी हाचेर अधिकृत कांयच सांगिना, मात सगळी तयारी दवरल्या. इतले मजगतीं ताळगांव पंचायतीच्या 11 वार्डां खातीर राज्य वेंचणूक आयोगान इलेक्शनाची तारीख बेरेस्तारा सांजे उसरां जाहीर केली. एप्रिलाचे 28 तारखेक ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक. 11 वार्डांतले 4 वार्ड बायलां खातीर राखीव. Polling for general elections to 11 wards of Taligaon Village Panchayat will be held on 28th April, and counting will happen next day on 29th of April 2019. The nomination process will begin somewhere on 8th of April. Government has already notified the delimitation of wards and also the reservation of wards. So that process is over and we have given the election schedule. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चैतन गवस. विधानसभेचे पोटवेंचणुकेत मगो आनी बीजेपी एकामेका आड रावल्यार काँग्रेसीचें आयतेंच फावतलें आनी सरकार गडगडटलें. मगोचे काँग्रेसी बरोबर भितरल्यान जुळ्ळां म्हूण काँग्रेस वग्गी आसा. TCP मंत्री विजयान राजकी बॉम्ब फोडलो. बाणस्तारी मार्केट कॉम्प्लेक्साचे बुन्यादी फातर घालपाचे सुवाळ्यांत ताणें मगोक टार्गेट केलो. थळाव्या पावंड्यार काँग्रेसीचो विरोधक खंय गोवा फॉरवर्डच. येता ते विधानसभा वेंचणुकेत मगो आनी बीजेपीन एकामेका आड उमेदवार घाले जाल्यार काँग्रेसीचे आयते फावतले आनी सरकार गडगडटलें. काँग्रेसीक तकली वयर काडूंक दिवंक जायना जाल्यार मित्र पक्षांनी एकठांय रावचें म्हूण TCP मंत्री विजयाचें मत. मात मोगोचे काँग्रेसी बरोबर भितरल्यान जुळां आसतलें म्हूण सगळें चल्लां. विजयाक दुबाव. सरकारान जर आमी सगळे घटक पक्ष म्हणून एक आसा आनी पर्रीकाराक जर आमी सगळे सपोर्ट करतात जाल्यार बाय इलेक्शन येता तेन्ना आमी उबे रावंक कशें शकता. खूबदां अशें जाल्लें आहा की बाय इलेक्शनाक मगो आनीक भाजपा झगडून काँग्रेस जिखिल्ली आहा. जाल्लें आहा ना. सपोज ह्या 2 मतदारसंघांनी तशें जालें जाल्यार मागीर कितें हो सरकार स्टेबल उरता हो सरकार काय सरकार गडगडटा आनी गडगडटा जाल्यार हे खंय वतले. आज तूं केन्ना ओगीच चिंत काँग्रेस पक्ष कोणाक टार्गेट करता. बीजेपीक ताणें टार्गेट करूंकूच जाय, तांचो तो नॅशनल एनिमी. गोंयांत ते आमकां टार्गेट करतात, मगोक टार्गेट करनात. ते कित्याक करनात? ते ऑलरेडी थंय भितर टायप आहा. हें अशें जाल्यार म्हाका जाय दिसता सारकें गडगडीत दिसता हें. कित्याक ना जाल्यार काँग्रेस पार्टीची वाचाच कशी बसल्या हो प्रश्न. आनी ना ओगीच तुमकां दिसना हें उलयता हांव खरें म्हणून. तुमी आदिवासी कल्याण खातें बाणस्तारी मार्केट कॉम्प्लेक्स उबो करता. ताचो बुन्यादी फातर बाणस्तारी बाजारा निमतान घालो. जे म्हजे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटांच्या अंतर्गत हो प्रोजेक्ट जावन आसा. वट्ट 17 कोटी 80 लाख रुपये खर्च करून ह्या मार्केटाची जवळ जवळ 18 किंवा ते 2 वर्सां भितर हे मार्केट पूर्ण करपाचें आमी निर्धार केल्लो आसात. मुख्यमंत्र्यान एक निर्णय घेतलेलो आसा. फुडल्या 2 वर्सांक हे जे सिव्हिल इंजिनियराक आमी GSIDC क्लास 1 इंजिनियर करतले. आमचे दोनूय खासदार उत्तर आनी दक्षिणेन जे उबे रावतले तांकां आमी निवडून दिवपाक जाय. तेन्नाच म्हाका दिसता गोंयचे बरेपण जातलें आनी तेका मोदी सरकाराक परत येवपाक एक संदी मेळटली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कॉन्ट्रॅक्टर ढवळीकार आनी PSच्या केस्तांवाचेर PWD मंत्री सुदिनाचे अध्यात्ना मध्यात. विशय अजून तरी आपले मेरेन पाविल्लो ना. वगीच कोणाचेरय एक्शन घेवचो ना म्हूण PWD मंत्री सुदिनान ताचो पर्सनल सेक्रेटरी सर्वेश आनी कॉन्ट्रॅक्टर देवेंद्राच्या फोना वयल्या केस्तांवाचेर भुमिका क्लियर केली. वेळ पडल्यार खंय तो एक्शन घेवंक फाटीं सरचो ना. आपणे मना पासून सगळो एस्टिमेट दिला म्हूण सुदीन सांगता. फर्मागुडी आनी GEC कडल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कंत्राटा वयल्यान PWD मंत्री सुदिनाचो पर्सनल सेक्रेटरी सर्वेश तळावलीकार आनी कॉन्ट्रॅक्टर देवेंद्र ढवळीकाराचे फोनार वाजिल्ले. पुलीस कंप्लेनूय जाल्ली. प्रकरण चीफ सेक्रेटरी मेरेनूय पावले. मात तेच खात्याचो मंत्री सुदीन म्हणटा प्रकरण खंय अजून ताचे मेरेन पाविल्लें ना. वगीच कोणाचेर एक्शन घेवचो ना. अजून पासून हो विषय पूर्णपणे म्हजे मदें येवना. हांवें ह्या दिसाक म्हाका 19 तारखेक ही गोश्ट कळ्ळी. ह्याचेर हांव सुतोवाच करचो ना. इफ ताणें जर कितें केलां हांव
अशा वेळार वतलो की आय विल टेक एक्शन, आय एम केपेबल ऑफ टेकिंग एक्शन ऑन एनीबडी. पूण ओगीच एक्शन घेवप आनी कित्याय कितें करप हें म्हज्या स्वभावाक ना, आनी कित्याय कितें उलोवप ना बाकीचे मंत्री उलयता तशें. हांव केन्ना आतां सुद्दां म्हाजेर हो उलयलो कोण फोंडेचो आमदार, पूण हांव मना बसून हे सगळे एस्टिमेट हांवें केल्ले आसा. फोंडेच्या वेल्या रस्त्याचें टेंडर काडला, फायनान्शियल अप्रुवलूय मेळ्ळा, मात काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान नाल्ल फोडूंक मेळना. नाल्ल फोडूंक रवीक मुद्दम आपयता म्हूण सुदिनाची रवीच्या आरोपांक जाप. इतलेंच ते वर्क ऑर्डरी दिल्या, वर्क ऑर्डरी दिल्या, काम कित्याक जायना हाजे वर्क ऑर्डर दिल्या. खडबावन हांवें वर्क ऑर्डर दिल्या, आमची मुळेक वर्क ऑर्डर दिवन आज हे 1 वर्स जालें. मारुती देवूळ टू वैरो बाजार 1 वर्स जावन ताणें 3 फावटी पोटोल्स काडले. 2 पावसाळ्यांत 3 फावटी पोटोल्स मुळेन काडले. आमकां सांगता ते आयकता ते. वयलो रस्त्याचो परत एस्टिमेट करून रेडी दवरला, टेंडर काडना, फायनान्शियल अप्रुवल काडना. आतां ताका नाल्ल फोडपाक मेळना, हें मान्य म्हाका. नाल्ल फोडपाक मेळना कारण थंय तें काम चालू जायना. काम जाले शिवाय नाल्ल फोडपाक मेळना. मागीर ते 2 मनीस आसूं किंवा 4 मनीस आसूं, पूण ताका नाल्ल फोडपाक दितलो. ताका नाल्ल फोडपाक हांव दितलो, हांव ताका स्पेशल आपयतलो, ताज्या हातान नाल्ल फोडून दितलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ब्रेस्तारा फातोडेर चोर्ला गटांत जाल्ल्या एक्सिडेंटांत 2 मोटारींचो लासून गोबोर. सुमार 5 एक्सिडेंट. गाडयेचो एक्सिडेंट जालो आनी उपरांत इंजिनान पेट घेतलो म्हूण कळटा. दोनांतली एक गाडी काबार जाल्या ती ऑडी. दोनूय मोटारी महाराष्ट्राच्यो. फायर ब्रिगेड चोर्ला पावता म्हणसर गाडयो लासून काबार. उजो लागता म्हूण कळटनाच गाडयेंत आशिल्ल्यांनी भायर उडयो मारल्यो. कोणाक कांयच जाल्ल्याची खबर ना. आतां जम्मूत दहशतवादी हल्लो. मुखेल बस स्टँडाचेर आतंकवाद्यांनी केल्ले ग्रेनेड हल्ल्यांत 30 जाण जखमी, एकलो गेलो. पुलवामांतले दहशतवादी हल्ल्या उपरांत जम्मू काश्मीरांत तणावाचें वातावरण आसतनाच ब्रेस्तारा दनपारां आतंकवाद्यांनी जम्मू बस स्टँडार हो ग्रेनेड हल्लो केलो. फाटल्या मे म्हयन्या सावन ह्या वाठारांत हो 3रो ग्रेनेड हल्लो. दहशतवादी बसीचेर ग्रेनेड शेवटून गेले. हल्ल्याची जबाबदारी अजून खंयचेच संघटनेन घेतिल्ली ना. आरोग्य खात्यान ब्रेस्तारा सावन DDSSY स्किमीचें नव्यान रजिस्ट्रेशन सुरू केलां. तेच बरोबर कार्डां रिन्यू करूंक नाशिल्ल्यांक रिन्युवलाक 3 म्हयने मेळटले. नवीं कार्डां करूंक आयच्यान वर्साचो प्रास दिला. स्किमीचो सल्लागार दोतोर बाळकृष्ण पैन मिडियाक सांगलें. 15,000 रुपया मेरेन जेनेरीक मेडिसीन दिवपाची तजवीजय हे येवजणेंत आतां केल्या. सुमार 34,000 फामिलींनी कार्डां अजून रिन्यू केल्लीं नात. पोरूं आमचे कडेन 2,56,000 केल्ले. सो जवळ 30 ते 35,000 लोकांनी कार्डां करूंक ना. म्हणून गोंय सरकारान आत्तां निर्णय घेतलो की रिन्युअल कार्ड जी आसा ही आयच्यान सगळ्या सेंटराक सुरू जाली. जाणी कोणी रिन्यू करूंक ना 35,000 लोकांचे उरल्या ताणें आतांच वचून सेंटराक करचें, कार्ड्स आपली रिन्यू करून घेवची. ही रिन्युअल 31 मार्च पर्यंत आसतली. आनी नवीं कार्ड्सां आयच्यान सुरू जाली. जे कोण एलिजिबल आसा 5 वर्सांचे जे कोण आसा ताणें आधार कार्ड आपलें, रेशन कार्ड आपलें किंवा आनी डॉक्युमेंट ताजे कितें आसलें ते घेवन वचून आपली नवीं कार्ड्सां आयच्यान सुरू करपाची. ताका पिरियड आमी 1 वर्स दवरला. पूण जर PMJYन जर कोण आसा जाल्यार ताका प्रिफरन्स पयलें. DDSSYन जर तो नासत जाल्यार PMJYन आसूं येता. आनी दोनी हातून जर तो आसत जाल्यार ताणें PMJYन आपली हे करून घेवचें, ट्रिटमेंट घेवचो. DDSSY ताका ब्लॉक जातलें मागीर. GCAच्या गोवा कॉर्पोरेट लिगांत ब्रेस्तारा जाल्ले मॅचीत DY पाटील 9 विकेटींनी जिखले. एअर इंडियाक कांयच न्ही कशें हारयले. पयलीं बॅटिंग करून एअर इंडियान 186 रन काडिल्ले. शशांक सिंगाच्या पेजाद बॅटिंगेच्या नेटार DY पाटीलान 16व्या ओव्हरींत जैताचें टार्गेट गाठलें. शशांक सिंगान हे सर्तीची पयली सेंच्युरी मारल्या. 107 रन काडून तो मॅन ऑफ द मॅच. This time was trying to play it in the air. This time misses the fade and nobody down there will get a boundary. While straight away signaling it as a boundary. शायद कुछ गलत हो गया. हम अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर देते तो ये थोड़ा अच्छा हो जाता. As far as DY Patil are concerned. Down the wicket this time. Rajesh Sharma connects it too well. No ball still left to finish off the 8th over. This time once again in the air, where it's going, it's gone. 6.
Once again, this time, there. One bounce all the way. This time, he goes big, big, big. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.